केंद्र सरकारान 10 बँकींचे विलीनीकरण करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान बँक कामगार संघटनांनी मंगळारा केंद्र सरकाराच्या निर्णया विरोधात पणजेन आझाद मैदानाचेर एक दिसाची धरणा धरली। 10 बँकांचे विलीनीकरण केल्यार त्या बँकांनी काम करपी कांय कामगारांच्यो नोकऱ्यो वचपाची भिरांत आशिल्ल्यान बँक संघटनांनी केंद्र सरकाराच्या निर्णया विरोधात आंदोलन केलां। बँक कामगारांच्या ह्या आंदोलनाक गोंयांतल्यान सुमार 100 कामगारांनी वांटो घेतिल्लो। Adequate recruitment in the bank. We demand. आवाज दो. आवाज दो. Bank employees unity. Working class unity. आयज सगळे बँक एम्प्लॉईज स्ट्रायकार आसा, 1 डे टोकन स्ट्रायक आमी ओपोज करता। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान डिसिजन घेतलेलें आहा की तें 10 बँक्स आहा मर्ज करून 4 बँक्स 6 बँक्स मर्ज करून 4च बँक दवरपाक। सो आमी ताजेर ओपोज्ड आहा। आमकां सगळे बँक एम्प्लॉईजांक नाका की तें बँक्स मर्ज जाल्लेले। आमकां जाय की नॅशनलायजेशन ऑफ बँक्स आमी झगडलेले ते नॅशनलायज बँक्स जिते आसपाक जाय आनी ब्रांच एक्सपान्शन जावपाक जाय। ब्रांचीस कमी करपाक जायना, बँक कमी करपाक जायना, ताचेर आमी विरोध करता आनी ताका लागून आयज आख्खे भारतांत एक दिसाचो स्ट्रायक आमी कॉल केल्लो आहा आनी आयज स्ट्रायकार आसा सगळे बँक्स। आतां कितें आहा, गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें आहा की ते सिंडिकेट बँक बंद करून कॅनरा बँकीन मर्ज करपाक न्हू। ते भाशेन खुबशे कॉर्पोरेशन बँक मर्ज करपाक डिसिजन घेतलेलें आहा। मागीर आनी खुबशे ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स मर्ज करपाचे आहा। युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, हे सगळे बँक्स मर्ज करून कॅनरा बँक, युनियन बँक, पंजाब नॅशनल बँक दवरपाचें थारायल्लें आहा। आमी तेजे ओपोज्ड आहा आनी आमकां गव्हर्मेंटान हे डिसिजन मर्जराचें डिसिजन जे घेतलेलें आहा ते फाटीं घेवपाक जाय म्हूण हो आमी एक दिसाचो स्ट्रायक केल्लो आहा। मर्जर केल्लो जाल्यार बँक ब्रांचीस कमी जातले, कस्टमराक त्रास जातले, कित्याक खुबशे बँक्स ब्रांचीस बंद जातले आनी गोरिबांक लागून गोरिबांक बँकींग मेळचें ना, कित्याक रुरल एरियाज जंय ब्रांचीस एक्सपान्शन जावपाक जाय तें जावपाचें ना। सो आमी लॉस ऑफ जॉब्स न्हू, लॉस ऑफ जॉब्स जातले। एक म्हणल्यार मेन म्हणल्यार न्हू, आतां कितें आहा, रिक्रुटमेंट जाता न्हू बँकीन। जे अनएम्प्लॉयड आहा तांकां जॉब्स मेळपा खातीर बँक्स आसपाक जाय न्हू। ते सगळे अनएम्प्लॉयड आहा तांकां जॉब्स बँकीन मेळपाचे ना। तो एक म्हणल्यार बँकीनी जॉब्स कमी जातले आनी अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां बँकीन जॉब मेळपाचे ना। दुसरें म्हणल्यार जे सद्या तरी आहा न्हू तांकां काडचे ना, पूण कितें आहा आनी 5-10 वर्सां कोणाकूय नोकरी मेळपाक डिफिकल्ट जातली बँकान। सो आमकां जाय की तें बँक ब्रांचीस एक्सपांड जावपाक जाय, नॅशनलायज बँक्स आनी जावपाक जाय। सो आनी हय आनी मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटान हें डिसिजन घेतलां, गव्हर्मेंटान हें डिसिजन घेतलां कित्याक खुबशे व्हडले उद्योगपती आहा तांणी लोन घेतलेलो आहा, कोट्यांनी रुपयाचो लोन, तो फारीक करूंक ना। एटेन्शन डायवर्ट करपा खातीर हो मर्जर थाराव हाडलेलो आहा। सो ताचेरय आमकां विरोध आहा। गव्हर्मेंटान जे कोणें लाखांनी कोट्यांनी पयशे घेतलेले आहा, लोन घेतलेले आहा, ते रिकवर करपाक जाय। गव्हर्मेंटान पयशे परतून हाडपाक जाय आनी बँकींग घट करपाक जाय, न्हय मर्जर करून बँक्स कमी करपाक। केंद्र सरकाराच्या निर्णया विरोधात बँक कामगारांच्या आंदोलनांचो बँकेच्या दिसपट्ट्या कामाचेर तितलोसो फरक पडोंक ना। चडशे बँक मंगळारा बंद आसतले अशें दिसतालें, मात गोंयांतले बँक नियमीत चालू आशिल्ले। कामगारांचो संप आशिल्ल्यान लोकांक त्रास करप चुकीचें म्हूण आमकां बँको उक्ते दवरून बँकांनी येवपी लोकांक सेवा दिवची पडटा, अशें कांय बँकींच्या वेवस्थापकां कडेन उलयले तेन्ना तांणी ऑफ दी रेकॉर्ड म्हायती दिल्या।